नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहारान 21,000 कोटी रुपया परस अदीक गुंतवणुकीचे प्रकल्प लायले चालीक. रोड शोन वांटो घेवन भौशीक सभेक केलें मार्गदर्शन. अस्तंत बंगालच्या यत्न करता मात राज्य सरकार सहकार्य करिना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ममता सरकाराचेर टिका. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार उत्तर प्रदेशाचे भोंवडेर. पत्रकार परिशदेंत दिल्या म्हायती. भारतीय जनता पक्षाचो वेंचणूक जाहीरनामो करपा खातीर सुचोवण्यो मागोवपाचें अभियान सुरू. विकसीत भारत सुरवात. पंचायत चलो अभियाना अंतर्गत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी बांदोडा पंचायतीक दिली भेट. वीज मंत्री रामकृष्ण जाणून घेतल्यो लोकांच्यो कागाळ्यो. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज बिहारान औरंगाबाद हांगा भौशीक कार्यावळींत सुमार 21,000 कोटी रुपया परस अदीक गुंतवणुकीच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचो बुनयादी फातर आनी कांय प्रकल्पांचे लोकार्पण केलें. अस्तंत बंगालांतल्या औरंगाबादेन आगमन जातकच तांणी रोड शोन वांटो घेतलो आनी एका भौशीक सभेक मार्गदर्शन केलें. बिहार झारखंड के 4 जिलों में 1 लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिलने लगेगा. साथियों, बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है. बिहार में शांति और कानून व्यवस्था का राज ये मोदी की गारंटी है. बिहार में बहन बेटियों को अधिकार ये मोदी की गारंटी है. तीसरे टर्म में हमारी सरकार इन्हीं गारंटियों को पूरा करने और विकसित बिहार बनाने के लिए काम करने के लिए संकल्पबद्ध है. रस्ते, रेल्वे आनी हवाई मार्गाचे जाळे तयार करून एकात्मिक उदरगती खातीर नेट दिवपा खातीर केंद्र सरकार यत्न करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. अस्तंत बंगालान कृष्णनगर हांगा आयोजीत भौशीक सभेक प्रधानमंत्री उलयताले. सुमार 15,000 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे बुनयादी फातर बसोवपाच्या आनी कांय प्रकल्पांच्या लोकार्पण कार्यावळींत उपरांत प्रधानमंत्री संबोधीत करताले. विजेच्या संदर्भात अस्तंत बंगाल आत्मनिर्भर जावचे, केंद्र सरकाराच्या योजनांचो लाभ बंगालांतल्या तळागाळामेरेन पावचो असो हावेस ताणें उक्तावून राज्य सरकार मात तातूंत उणें पडला अशी टिका केली. देश के कई राज्यों के लिए पूर्वी द्वार का काम करता है. पूरब में इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है. इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है. अस्तंत बंगाला गौरवशाली इतिहास आसा. मात स्वातंत्र्या उपरांत सत्तेर आयिल्ल्या राज्यकर्त्यांक राज्याक फुडाराक व्हरपाक अपेस आयला अशी टिका प्रधानमंत्र्यांनी केली. अस्तंत बंगालाच्या सर्वांगीण विकासा खातीर आपले सरकार वावुरता अशें तांणी सांगलें. पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इतिहास की जो बढ़त बंगाल को हासिल थी आजादी के बाद, उसे सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया. यही कारण है कि तमाम संभावनाओं के बावजूद बंगाल पीछे छूटता गया. पिछले 10 वर्षों में हमने उस खाई को पाटने के लिए यहां के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर
बहुत जोर दिया है। आज हमारी सरकार बंगाल के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा रुपए खर्च कर रही है। केंद्र सरकार भलायकी विषयक सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर नेटान यत्न करता। आर्विल्ली वखदां आनी उपकरणां हांच्या उत्पादनाचेर नेट दिला अशें प्रतिपादन केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया हांणी केलां। फिक्कीन आयोजन केल्ल्या एका मंत्री मांडविया उलयताले। हमारी सरकार की रीति नीति कार्य पद्धति रही है। हम कोई ऑफिस में बैठ के टेबल पर डिसीजन करने वाले लोग नहीं हैं। कोई भी निर्णय करना है तो अल्टीमेटली हम किसके लिए कर रहे हैं? देश की रिक्वायरमेंट के लिए। जो हम कोई प्रोजेक्ट और प्लानिंग करते हैं तो इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंडस्ट्रीज करेगी। जब जिसको प्लांट चलाना है उसके साथ हम कंसल्टेशन नहीं करेंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी पॉलिसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, पॉलिसी ट्रांसपेरेंट होती है, सरकार हमेशा अप्रोचेबल होती है। आप में से फिक्की की टीम कई बार मैंने सामने से कहा, वो मुझे मित्तल मिलने आए थे तो मैंने कहा कि मैं आपके यहाँ आके सारी पीएलआई को लॉन्च करना चाहता हूँ। पीएलआई स्कीम से बना हुआ प्लांट को डेडिकेशन टू नेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्रीज बॉडी है। आता सोपिल्ल्या फेब्रुवारी महिन्यात वस्तू आणि सेवा कर म्हळ्यार जीएसटी येणावळ कर संकलनात 8.4% वाढ झाल्या। या महिन्यात 1,68,367 कोटी रुपयाची येणावळ मेळ्ळ्या। 2023च्या ह्याच महिन्यात जाल्ल्या जीएसटी संकलनाच्या तुळेत तातूंत 12.5% वाढ झाल्या। 2023 ते 24 मेरेन 18.40 लाख कोटी जीएसटी संकलन झाला। आदल्या आर्थिक वर्सातल्या ह्या तुळेत तातूंत 11.7% वाढ झाल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिल्या। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी 3 दिसांची उत्तर प्रदेश भोंवडी केली। आपल्या राबित्याक तांणी वेंचणुके संदर्भात वेगवेगळ्या घटकां वांगडा भासाभास केली। राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधी वांगडा बसका घेवन तांच्या कडल्यान कांय सुचोवण्यो घेतल्यात। ही माहिती मुखेल वेंचणूक आयुक्तांनी पत्रकार परिशदेंत दिली। उत्तर प्रदेशात बायलां, तृतीयपंथीय आणि तरणाटे मतदारांची संख्या वाढल्या। महिलाओं की संख्या 7.15 है। थर्ड जेंडर भी हमने बहुत प्रयास किया है कि जो समाज में जितने भी वर्ग हैं, वो जितने भी लोग हैं, वो सब जुड़ सकें। तो इसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की संख्या भी बहुत बढ़ी है और जो थर्ड जेंडर हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है। हमारे यहाँ जो 100 वर्ष से अधिक के मतदाता हैं उनकी भी संख्या 31,000 है। एक जनजातीय समूह भी है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पर्सन विद पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है बुस्का, उसका भी 100% एनरोलमेंट किया गया है। विमेन का जेंडर रेशियो 878 है पूरे राज्य में और 18 से 19 वर्ष की फर्स्ट टाइम वुमेन्स का वोटर भी नंबर भी 7,26,000 है, जो एक अच्छी फिगर है। 29.73 लाख वोटर्स यूथ जो हैं वो इस बार जुड़े। त्रिपुरा सरकार त्रिपुरा मोथा या नावान फामाद आशिल्ल्या इंडिजिनस प्रोग्रेसिव्ह रिजनल अलायन्स आणि हेर कांय पक्ष आणि केंद्र सरकार हांचे मदीं नवी दिल्लीन एका कार्यावळीन समजिकायेची कबलात जाली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, त्रिपुराचे मुखेलमंत्री माणिक साहा, त्रिपुरा मोथाचे मुखेली प्रद्योत देबबर्मा आणि हेर कांय वडील फुडारी ह्या वेळार हजर आशिल्ले। आयचो दीस त्रिपुरा खातीर ऐतिहासीक आसा अशें सांगून मंत्री शाह हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला पूर्वोत्तर राज्यां आतंकवाद मुक्त, हिंसा मुक्त आणि वादमुक्त जावंक लागल्यात अशें स्पष्ट केलें। आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसव।
18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही, भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। क्या तेरा क्या मेरा सब तुझ पे ही बारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अपनी यारों की खाओ कसम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। हो कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर, सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं, उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बज। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नॅशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन वेंचणूक जाहीरनामो तयार करपा खातीर लोकांकडल्यान सुचोवण्यो मागोवपाच्या हेतान विकसीत भारत संकल्प पत्र अभियानाची सुरवात जाली। ह्या अभियानाची माहिती दिवपा खातीर भाजपा मुख्यालयान आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेन प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी ह्या अभियानाची माहिती दिली। ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार, सरचिटणीस दामो नायक आणि दत्ता खोलकर हे भारतीय जनता पार्टीचे निवडणुकीचो मॅनिफेस्टो आणि जेका आमी संकल्प पत्र अशें म्हणटात, त्याचे इनिशियली सुरवात जी आसा ती आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांच्यांनी 26 फेब्रुवारीक दिल्ली हांगासर केली आणि त्याच्यानंतर गोंयभर देशभरा भितर अशा पद्धतीचे मॅनिफेस्टोचे पत्रकार परिशद आणि ते गाडयो ज्यो रथ जे भोंवतले त्याचे लॉन्चिंग हे संबंध देशभर करतात। गोंयान आज आमी करप अशें ठरयल्लें आसा स्टेट म्हणून, आणि दोनूय जिल्ह्याचे 3 तारखेर फाल्यां मडगांव हांगासर जातलें आणि 4 तारखेर म्हापसा हांगासर जातलें। आणि त्यामुळे त्या निमित्तान आमी ठरयल्लें आसा की गोंयभर वेगवेगळी सजेशन जी आसा ही लोकांची सजेशन सादारण 50,000 लोकांची सजेशन घेवप अशें ठरयल्लें आसा। आणि त्यामुळे हो रथ जो आसा ते रथ सबंद गोंयभर फिरतलो। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विकसीत भारत संकल्प पत्र ह्या संकल्पनेची माहिती दिली।
ज्यांच्या सगळ्यांकडल्यान सुजाव मागला की विकसित भारत करपा खातीर माननीय मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात 10 वर्साच्या कार्यकाळात आम्ही जो मॅनिफेस्टोत आमच्या सांगला ती गजाल आम्ही पुराय केल्या. जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत जेका आमी म्हणटा की पुराय देशाचो सर्वांगीण विकास करपा खातीर माननीय मोदीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या खातीर वेगवेगळ्यो गजाली केल्या. संकल्प म्हणजे आमी म्हणटा की सुजाव आपका ताच्या खातीर आमी प्रत्येका खातीर जे लेटर दितले मिस कॉल दिवन परत मोदी ॲपाचेर वचून सगळ्या पद्दतीन प्रत्येकान आपल्यो आयडियाज ह्यो म्हणजे इट इज अ पिपल्स मॅनिफेस्टो. इट इज नॉट ओनली द पार्टीज मॅनिफेस्टो बट इट इज अ पिपल्स मॅनिफेस्टो. वो लोकांचें संकल्पपत्र आसा आणि ते लोकांचें संकल्पपत्र लोकां कडल्यान आयडियाज ह्यो इम्प्लिमेंट करपा खातीर खास करून जेका आमी म्हणटा आमी यंग मायंड्स ज्यांच्यो आयडियाज ज्यो आसा नवीन आयडियाज ह्यो सगळ्यां कडल्यान येवच्यो हाज्या खातीर हे संकल्पपत्र. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या पत्रकार परिशदेन अभियानाची कार्यावळ स्पश्ट केली. राजकीय पक्षांच्या संकल्पपत्रान लोकांचे सुचोवण्यो सामील करून घेवपा खातीरच ही मोहीम आसा. 2014 जेन्ना आमचे माननीय प्रधानमंत्रीचे संकल्प यात्रा आशिल्ली तातूंतल्यान जो मॅनिफेस्टो घडोवन आयलो तातूंतल्यान जवळ जवळ 99% अचिवमेंट जाले. 2019 जो मॅनिफेस्टो आयलो तातूंतल्यान जवळ जवळ 95% अचिवमेंट्स टार्गेट कंप्लीट केली. पूण सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार हे संकल्पपत्र यात्रा सुजवणी यात्रा जे आसा सुजव अभियान जे आसा ते भारतीय जनता पार्टी सिरियसली घेवन लोकांकडे तांचे सुजाव घेवन येता. हे आमकां लास्ट 2 टर्माक आमी माननीय प्रधानमंत्री कडल्यान कळून येता. हे अभियान लोकांचें आसा, लोकां खातीर आसा आनी लोकांनी चलयल्लें सरकार केंद्रान आसतलें हें स्पश्टय करता. समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकां मदीं संवाद करून हें संकल्पपत्र तयार जातलें. लोकसभा वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षाचो वेंचणूक जाहीरनामो तयार करपाच्या हेतान लोकांकडल्यान सुचोवण्यो मागोवपा खातीर पक्षान आयच्यान विकसीत भारत संकल्प अभियान सुरू केला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी संकल्प अभियान वाहनाक 5वो बावटो दाखोवन सुरवात केली. ह्या वेळार प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानेस हजर आशिल्ले. येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत भारतीय जनता पक्ष दोनूय सुवातांचेर घवघवीत यश संपादन करतलो असो ठाम विश्वास मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उक्तायलो. फुडले 15 दीस कंटिन्युअसली गाडी पुराय गोंयांत ही अध्यक्षान सांगला तशेंच घेवपाक भोंवतली. हो पिपल्स मॅनिफेस्टो तयार करपा खातीर आमी जी सजेशन लोकां कडेन मागल्या त्या सगळ्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणात सजेशन दिवची. तमाम गोंयचे लोक माननीय मोदीजीच्या विकसित भारत 2047 हे करपा खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या सजेशनाची आमी अपेक्षा दवरता, वाट पळयता आणि विकसित भारत करपाक तुम्ही सगळे जाण सजेशन दितले. अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार या संकल्पनेक धरून मोदी सरकार 3.0 संकल्पना विकसित भारत 2047 विकसित गोय 2047 हे साकार करपाक आमच्या प्रत्येकाचे सजेशन्स महत्वाचे आसा. प्रत्येकाची आयडियाज महत्वाची आसा. म्हळ्यार भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना आणि गोंय विद्यापीठ हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या 22व्या राष्ट्रीय अंतराळ विज्ञान सिम्पोजियमाचो समारोप सुवाळो काल जालो. 26 फेब्रुवारी दिसा ह्या कार्यावळीचें उक्तावण इस्रोचे मुखेली डॉ एस सोमनाथ हांच्या हजेरेन जाल्लें. फाटल्या 5 दिसांन ह्या कार्यावळीन वेगवेगळ्या तज्ञ आनी वैज्ञानिकांनी वांटो घेतलो. कार्यावळीन वांटेकार जाल्ल्या कांय वैज्ञानिकांक समारोप सुवाळ्यान इनामां आगामी लोकसभा वेंचणुकेन उत्तर गोंया खातीर अजून उमेदवारी निश्चित जावंक ना. येता त्या काळान केंद्रीय वेंचणूक समिती उमेदवारीची घोशणा करतले अशी जाप केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर दिली. पणजेत आयोजित विकसित भारत संकल्पपत्र मोहिमे वेळार ते पत्रकारांकडे उलयताले. अजून काही जो ऑफिशियल डिक्लेअर आम्ही जसे काय डायरेक्टली बोलू शकना, परंतु उत्तर गोव्याचो आग्रा लोकांचो पयलो वोटरांचो आग्रा पयलो तो आग्रा पावूनच ते डिसिजन घेतले आणि निश्चितपणे उत्तर गोवा तुम्ही जेव्हा गेले 5 वेळा उत्तर गोव्याच्या लोकांनी भारतीय जनता पार्टीक निवडून दिल्या आणि ह्याही वेळी दितली. आणि जसो 1999 आणि 2014 आम्ही दक्षिणेचो सीट जो आमकां मेळिल्लो त्याच पद्दतीन जनता पार्टी गोंयची पावरफूल पार्टी जाल्ली आहा. जास्त आमदार जवळजवळ 33 आमदार आमचे कडेन आसा 40 पैकी आणि सावथाचे तातूंतल्यान आमदार काँग्रेस
मार्जिनचे आमचे येयल्ले आसा त्या वेळेस MGP आमचे बरोबर आसा गेल्या फावटी नाशिल्ली आनी म्हणून तो थोडे मार्जिनान सीट गेल्लो ह्या वेळी 100% सावथाचो सीट आमकां मेळटा ह्या वेळी दोनूय गोंयची सीट. पंचायत चलो अभियाना अंतर्गत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज मडकय मतदारसंघाक भेट दिली. ह्या वेळार मडकयचे आमदार आणि वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर, पंचायतीचे सरपंच, पंच वांगडी, जिल्हा पंचायत वांगडी ह्या वेळार थळाव्या लोक आपल्या वाठारांतल्यो अनेक प्रश्न आणि समस्या मंत्र्या मुखार मांडल्यो. आणि मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी उपस्थितांक मार्गदर्शन केलें. 100% न्हू 100% करपाक मेहनत करची पडटा. एका रातोरात सगळे गोष्टी आमी परिवर्तन करूं शकना. महिला आणि बाल कल्याण खाते तुम्ही सगळे महिला आहात, तुम्ही सुदीन ढवळीकरांच्या संपर्कान रावंक जाय की महिला आणि बाल कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान अंगणवाडी अपग्रेडेशन करपाक आता चालू करपाचें. आयज आमचे कडेन जे कितें पयलीं घडोवंक ना ते आता घडोवपाक गेल्यार मातसो वेळ लागता. श्रीमंताचीच भुरगीं बरें शिक्षण घेता, श्रीमंताचेच भुरगे बरें ट्रिटमेंट घेता आनी गरिबांची भुरगीं त्याच मोडके तोडके अंगणवाडीन कशे आमी शिकूंक शकता हो प्रश्न म्हाका सदां पडटा. आनी तो चॅलेंज आमी कसो आमी फुडें वचून आमी तेजो परिवर्तन करूं शकता. जाय ते CSR करपाक लोक तयार आहा. हांवें एकूच सांगलें की हे सगळे गोष्टी आमकां मार्गार आमकां लावंक जाय. स्मृती इराणी जे आमचे मंत्री आहात त्यांच्या माध्यमांतल्यान आनी देशाचे प्रधानमंत्री त्यांच्या ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान कांय गोष्टी मार्गार लावपाचो आमी प्रयत्न आमचो चालूच केल्लो आसा. ते प्रश्न सामाजिक प्रश्न आसा ते प्रश्न प्रत्येक सरपंचाच्या माध्यमांतल्यान मांडले गेले वतले आणि त्याचप्रमाणे जिल्हा पंचायत सदस्य जे आसा तांच्या माध्यमांतल्यान ते मांडले वतले. काही औपचारीकरित्या काही मनशाक काही प्रश्न उबे करपाचे आसा जाल्यार तांणी आमचे सकल BDO आसा तांचे BDO कडेन वचून नांव दिवचें जेणे करून ते प्रश्न सुटावे करपाचे प्रयत्न आमचो जातलो. नाका आशिल्ले आर्गी लोक कित्याक हांगा येवन जे कितें करपाक सोदता तांकां करपाक मेळचें ना. कारण आमी विकसीत भारता खातीर हांगा जमिल्ले. तुमचे नाका आशिल्ली दुखणी काडपा खातीर आमी हांगा जमूना हें लक्षांत दवरचें सगळ्यांनी. आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक प्रश्न हो विकसीत भारता खातीर आसचो, स्वता खातीर नासचो अशें नमूद करता. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोवन चित्रपट निर्माते आदित्य जांभळे हांणी निर्मीत केल्ल्या आर्टिकल 370 ह्या चित्रपटाचो आस्वाद घेतलो. पणजेच्या आयनॉक्स चित्रपटगृहांत चित्रपट पळयल्या उपरांत तांणी निर्मात्याची आनी कलाकारांची तोखणाय केली. आर्टिकल 370चे निर्माते आनी कलाकारांचो भोवमान लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी केलो आनी तांकां फुडल्या कारकिर्दी खातीर परबीं भेटयली. विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर, आमदार डॉ. देविया राणे, आमदार डिलायला लोबो, आमदार राजेश फळदेसाय, जीत आरुलकर आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हजर आशिल्ले. आयनॉक्सान दवरलेले ते पळोवपाक म्हाज्या बरोबर आमचे सगळे आमदार, खासदार, सभापती हे सगळे आशिल्ले. खरोखरूच हांव आर्टिकल 370 मुवी हाजे डायरेक्टर, प्रोड्युसर्स आनी तेचे सगळे पार्टिसिपंट हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. ही मुवी पळयता आसतना एक्चुअली आर्टिकल 370 कशा पद्दतीन हटयले आणि जम्मू आणि काश्मीर हो ह्या देशाचो अविभाज्य घटक जालो. आमी जशें म्हणटाले दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेगा हे परत एकदा सत्य जालें आनी अखंड भारताचें स्वप्न आमकां सगळ्या जाणांक पळोवपाक मेळ्ळें. जम्मू आणि काश्मीर ह्या देशाचो अविभाज्य घटक जालो. त्या खातीर हांव पयल्यान पयलीं माननीय प्रधानमंत्री आनी होम मिनिस्टर हांचें तर अभिनंदन करतात, हातूंत वांटेकरी आशिल्ल्या सगळ्या टिमीचें अभिनंदन करता आनी मुवी रुपांत लोकां कडेन हाडलें म्हणून आर्टिकल 370 मुवी तयार करपी पुराय टिमीचें हांव तांचें अभिनंदन करता. राज्यभाषा संचालनालयाच्या वतीन 2019 ते 20, 20 ते 21 आणि 21 ते 22 ह्या वर्सा खातीर भाषा पुरस्कार जाहीर जाल्यात. 5 मार्च दिसा सांजे 5 वरांचेर संस्कृती भवन सभाघरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी ह्या पुरस्काराचें वितरण जातलें. कोंकणी, मराठी आणि संस्कृत ह्या भासां खातीर मोलादीक योगदान दिल्ल्या व्यक्तींची ह्या पुरस्कारा खातीर निवड जाल्या. 2019 ते 20 ह्या वर्साचो ज्ञानपीठ विजेते सर्गेस्त रवींद्र केळेकार, कोंकणी भाषा पुरस्कार पुंडलीक नारायण नायक, BD सातोस्कार, मराठी भाषा पुरस्कार उल्हास कुष्टा, प्रभुदेसाय आणि दुर्गाराम उपाध्याय, संस्कृत भाषा पुरस्कार लक्ष्मण पित्रे हांकां फावो जाला. 2020 ते 21 रवींद्र केळेकार पुरस्कार मीना सुरेश काकोडकार, BD सातोस्कार मराठी भाषा पुरस्कार सोमनाथ कोमरपंत आणि दुर्गाराम उपाध्याय संस्कृत भाषा पुरस्कार मनोहर दत्ताराम आमशेकर हांकां फावो जाला. 2021 ते 22 ह्या वर्सा खातीर रवींद्र केळेकार पुरस्कार
अशोक पांडुरंग भोसले हांका बाद सातोस्कर मराठी भाषा पुरस्कार गुरुदास सावळ हांका फावो जाला। 1 लाख रुपया रोख, शाल आणि मानचिन्ह अशें ह्या पुरस्काराचे स्वरूप आसा। खबरापत्रांत आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर केंद्र वेंचणूक आयोगान मार्गदर्शक वेंचणूक राजकीय पक्षांनी शिष्टाचार आणि शांतता राखची अशें आवाहन वेंचणूक आयोगान केला। समाज माध्यमांचेर उमेदवारांच्या आड अपमानकारक पोस्ट घालचे न्हय अशें सुचयला। राजकीय फुडारी आणि राजकीय पक्ष हांणी मतदाराची दिशाभूल करची न्हय। खंयच्याय जात, धर्म आणि भाशेच्या आधाराचेर मतां मागची न्हय आणि वेंचणूक प्रचारा खातीर धार्मीक थळांचो वापर करूंक जायना अशें आयोगान शिटकायला। या मार्गदर्शक सुचोवणेचें उल्लंघन केल्यार खर कारवाय करतले अशी शिटकावणी वेंचणूक आयोगान दिल्या। आगामी लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर देशभर जनजागृती खातीर वेगवेगळे उपक्रम चालीक लायल्यात। केंद्र सरकाराच्या वतीन मेरा पहला वोट देश के लिए हे अभियानाक चालीक लायला। मलखांब प्रशिक्षक उदय देशपांडे हांणी देशाच्या उदरगती खातीर आणि आपल्या उज्ज्वल भविष्या खातीर सगळ्यांनी मतदान करून राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडचे अशें आवाहन केलां। मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या अडकून पडिल्ले काम बेगोबेग पुराय करतले तशेंच मुंबई सिंधुदुर्ग ग्रीन रोडच्या कामाक बेगीनूच सुरवात करतले अशें महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी म्हळां। मुखेलमंत्री शिंदे हांणी आज मालवण तालुक्यांतल्या आंगणेवाडीत श्री देवी भराडीचे दर्शन घेतले। राज्याच्या उदरगती खातीर तांणी प्रार्थना केली। ह्या वेळार तांच्या वांगडा विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकार, मंत्री दीपक केसरकर आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आदले सरसंघचालक डॉक्टर हेगडेवार हांच्या जिविताचेर आधारीत मॅन ऑफ द मिलेनिया ह्या पुस्तकाचे विमोचन एका कार्यावळीन जालें। RSSचे सहकार्यवाह दत्तात्रय होसबळे हांणी हें पुस्तक बरयलां। ह्या वेळार उलयतना दत्तात्रय होसबळे हांणी डॉक्टर हेगडेवार हे खर देशभक्त आशिल्ले, तांचें व्यक्तिमत्व साहसी आनी संयमी आशिल्ल्याचो उल्लेख आपल्या उलोवपांत केलो। महिला प्रीमियर लीगान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोरचो सामनो मुंबई इंडियन्स हांच्या आड जातलो। हाचे आदीं दोनूय टिमींनी 4-4 मॅची खेळ्ळ्यात, तातूंतले 3-3 अशे खेळ ते जिखल्यात। आता नजर मारूया आयच्या हवामानाचेर। फाटल्या सप्तका सावन राज्यांत शिंयाचें प्रमाण उणें जालां। कडक वताचे चटके लोकांक बसतात। कालच्यान हवेंतली आर्द्रता लेगीत उणी जाल्या। आता नजर मारूया आयच्या तापमानाचेर। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.1 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 सेल्सियस इतलें नोंद जाला। खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहारान 21,000 कोटी रुपया परस अदीक गुंतवणुकीचे प्रकल्प लायले चालीक। रोड शो वांटो घेवन भौशीक सभेक केले मार्गदर्शन। अस्तंत बंगालाच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकार नेटान यत्न करता, मात राज्य सरकार सहकार्य करिना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ममता सरकाराचेर टिका। लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार उत्तर प्रदेशाचे भोंवडेर पत्रकार परिशदेंत दिल्या माहिती। भारतीय जनता पक्षाचो वेंचणूक जाहीरनामो करपा खातीर सुचोवण्यो मागोवपाचें अभियान सुरू। विकसीत भारत संकल्प अभियानाक जाली सुरवात। पंचायत चलो अभियाना अंतर्गत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी बांदोडा पंचायतीक दिली भेट। वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर हांणी जाणून घेतल्यो लोकांच्यो कागाळ्यो। पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। नमस्कार।